नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवे येवकार. आमच्या रॉकेटात सगळ्यांक येवकार. वेळ जालो परत एक भोंवडी मारपाची आमच्या सोलार सिस्टमाची. आज आमच्या स्टुडिओत आमच्या रॉकेटान वचपाक तयार अशे भुरगे आयल्यात पणजेच्या विंगड विंगड स्कुलांतले. प्रोग्राम सुरू करच्या पयलीं फुडें वचच्या पयलीं तांची एक ब्रीफ वळख करून घेवया. हाय, म्हजें नाव अनिरुद्ध कामत. हांव पीपल्स हायस्कुलान 5वीत शिकता. हाय, माझें नाव श्रीधर पेडणेकर. हांव पीपल्स हायस्कुलान 5वेत शिकता. म्हजें नाव रचना पेडणेकर. हांव पीपल्स हायस्कुलान 8वेत शिकता. हाय, म्हजें नाव रेणुका पालेकर. हांव मॅरी मॅक्लेड गर्ल्स हायस्कुलान 7वेत शिकता. हाय, म्हजें नाव देवश्री कामत. हांव मॅरी इमॅक्युलेट गर्ल्स हायस्कुलान 9वेत शिकता. सगळ्यांक वेलकम आमच्या रॉकेटात. चल आमी सुरू करूया. काउंटडाऊन वचया आमी स्पेसात. हय. चड पयस नाका, फक्त आमची सोलार सिस्टम. सोलार सिस्टम खूप इम्पॉर्टंट हय काय न्हय? हय. पूण आमचे कितें आमी आमच्या फूल लायफात एक थर्डांत किंवा 7थांत किंवा 9थांत एक लेसन म्हणून आमी ते शिकतात हय काय न्ही? आमी ताच्या बद्दल कितले जाणा ते आता म्हाका तुमचे कडेन भासाभास करून कळटले. ओके, सो आज आमी सोलार सिस्टमाची एक स्टडी करूया ताचे डेफिनेशन्स घेवन. डेफिनेशन म्हणजे कितें, ताचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो विंगड विंगड जी डेफिनेशनां आसा सोलार सिस्टमाची ती यूज करून आमी सोलार सिस्टम कसो आसा तो पळोवया. ओके, सो आमच्या सगळ्यात लागीं प्लॅनेट खंयचो सांगात पळोवया. नियरेस्ट प्लॅनेट टू अर्थ कोण सांगतलो? विनस. विनस. ओके, आणि सगळ्यात फर्दरेस्ट प्लॅनेट प्लुटो. प्लुटो. ओके, किंवा नेपच्यून म्हणले आता. सो आमचो हो सोलार सिस्टम हाजे बद्दल शिकचे पयलीं हे डेफिनेशन्स हाजे पळोवचे पयलीं आमी बरेच पयस या, बरेच पयलीं वचया. 2000 वर्सां पयलीं. ग्रीस हो देश खंय आसा? ग्रीस खंयच्या कॉन्टिनेंटान आसा? युरोप. युरोपातलो ग्रीस हो देश आशिल्लो. अशें मानताले पुरातन काळात की सिव्हिलायझेशन, संस्कृती, कला, विज्ञान, फिलॉसॉफी, लिटरेचर हातून हो श्रेष्ठ देश अशें मानताले. आणि आज सुद्धा आमच्या इंग्लिश लँग्वेजीन जे आमी खुबशे यूज करतात ते एन्शंट ग्रीक कल्चराचे यूज करतात. ओके, सो ग्रीसात भरपूर एस्ट्रॉनॉमर्स आणि सायंटिस्ट आशिल्ले ज्यांचे कंट्रिब्युशन आज सुद्धा आमी एक्नॉलेज करतात. सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचो शब्द. ग्रहांक कितें म्हणटा आमी? प्लॅनेट्स. प्लॅनेट्स हे शब्दाचो अर्थ कितें सांगात पळोवया. ऑब्जेक्ट जे सूर्याच्या भोवती फिरतात तांकां प्लॅनेट्स म्हणतात. जे सूर्याच्या भोवती फिरतात ते प्लॅनेट्स म्हणतात. बरोबर. आणि सॅटेलाइट्स म्हणले कितें? सॅटेलाइट म्हणजे जे प्लॅनेटाच्या भोवती फिरतात तांकां सॅटेलाइट म्हणटात. व्हेरी ट्रू. आणि आर्टिफिशियल सॅटेलाइट म्हणजे कितें? ओके, आर्टिफिशियल सॅटेलाइट म्हळ्यार जे आमी सोडिल्ले आसता आनी जे अर्थाच्या भोवतणी भोंवतात. बरोबर. देविश्रीन सारकें सांगलें. अनिरुद्धाक अजून क्लासीन ना ते तुका फुडें आसतले. तूं जेन्ना ताजे स्टँडर्डान पावतलो तुका शिकयतले आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स. ओके, आज आमचो टॉपिक सॅटेलाइट्स न्ही, प्लॅनेट्स. ओके, सो आमी प्लॅनेट्स हांच्याच बद्दल पळोवया. आमच्या सोलार सिस्टमान जे आमी प्लॅनेट्स हो तुमी यूज करतात लँग्वेजीन, इंग्लिश लँग्वेजीन. एक्चुअली तो मिनींग न्हय प्लॅनेटांचो. प्लॅनेटिस हो ग्रीक शब्द आसा आणि प्लॅनेटिस हो शब्दाचो अर्थ मुव्हर्स, वॉन्डरर्स, जे मूव करतात. आमचे सोलार सिस्टम मूव करता. स्टार्स फिक्स असतात. डिफरन्सूच कितें आसा सांगात स्टार आणि प्लॅनेट्स? आणि प्लॅनेट्स मूव जातात. सो स्टारांच्या बॅकग्राउंडाचेर जे मूव जाता ते प्लॅनेटिस, वॉन्डरर्स अशे ग्रीक अर्थ आशिल्लो. आणि कितें मूव जाता आकाशान? मर्क्युरी, व्हीनस, मार्स, जुपिटर, सॅटर्न दिश्टी पडटात तुमकां कळ्ळें जाल्यार. आणि कितें मूव जाता? मून. सो सन आणि मून सुद्धा प्लॅनेट्स अशे हांकां म्हणटात. हे डेफिनेशन आसा ग्रीक लोकांचे. हाका म्हणटात क्लासिकल प्लॅनेट्स. पयले डेफिनेशन. क्लासिकल प्लॅनेट्स म्हणजे जे आकाशात 7 वस्तू मूव जातात. तुमचो शब्द प्लॅनेट्स आणि हे प्लॅनेटीज आर डिफरंट. सन एंड मून आर ऑल्सो कन्सिडर्ड प्लॅनेट्स. आणि डेज ऑफ द वीक पळय, संडे, मंडे हे हांच्या वयल्यान पडल्यात. ओके, आणि सोलर सिस्टम हेकाय अर्थ आसा? सोलार सिस्टम हाकाय अर्थ आसा. ग्रीकूच तो. सॉल म्हणजे सन. ओके, सोलार सिस्टम म्हणजे सनाची सिस्टम. सिंपल. दीज आर द डेफिनेशन्स. सो हो शब्द प्लॅनेटिस तो सारख्या अर्थान तुम्ही समजूपा जाय. आम्ही भारतीय संस्कृतीन कितें म्हणटात? प्लॅनेट्सांक कितें म्हणटात? नवग्रह. ग्रह. आणि नवग्रहाक भितर सूर्य आणि चंद्रूय आसा. पण आमचे भारतीय पूर्वज पिशे आशिल्ले की सूर्य आणि चंद्राक तांणी प्लॅनेट्स म्हणले ना. ग्रह म्हणजे संस्कृतान ताका मिनींग आसा. ओके, ग्रह म्हणजे घर. नक्षत्रांच्या घरांनी जे रावतात. ओके, सूर्य, चंद्र आणि सगळी आमची प्लॅनेट्स असतात ती नक्षत्रांच्या घरान रावतात न्ही. बॅकग्राऊंड नक्षत्रांचो असता ती. इवन मकर संक्रांत 14 जानेवारी सूर्य कोणाच्या घरान भितर वता? खंयच्या राशीत? मकर राशीत वता. सो मकर नक्षत्रात सूर्य प्रवेश करता. सो आमच्या पूर्वजांनी हांकाय ग्रह मानली. पण ते ग्रह आणि हांचे प्लॅनेट्स आर डिफरंट हे लक्षात दवरात.
ओके. आणि सन मून आर ऑल्सो कन्सिडर्ड प्लॅनेट्स इन द ओल्डन वर्ल्ड, एन्शंट वर्ल्ड. आणि हे जे प्लॅनेट्स आशिल्ले तांकां तांणी फिलॉसॉफी दिली, मायथॉलॉजी दिली, तांकां कितें तरी स्टोरी दिली, रेप्रेझेंटेशन दिलें आनी सिम्बॉल्स दिले ग्रीक लोकांनी. आणि हे सिम्बॉल्स खूप इम्पॉर्टंट. मॉडर्न एस्ट्रॉनॉमीन आज सुद्धा आमी हे सिम्बॉल यूज करतात. एस्ट्रॉनॉमीचे थियरी करतात तेन्ना सगळ्यात पहिली कोण आसा सोलार सिस्टमान? सन. सनाक एपोलो म्हणतात. एपोलो म्हणजे द गॉड ऑफ लायफ, द गॉड ऑफ म्युझिक, कलेचो देव एपोलो अशें मानतात, सूर्याचो प्रतीक. आणि हो ताचो सिम्बॉल आणि तो रिप्रेझेंट करता मेटल, गोल्ड, भांगर. ओके. फुडें नेक्स्ट इज मून. मून म्हणजे देवी आशिल्ली ग्रीक लोकांची आणि रोमन लोकांची डायना, हंटर गॉडेस. ती हंट करताली. रातचो मून येता न्ही, हंट नायट, रातचे करतात चडशे. सो शी वॉज द गॉडेस ऑफ हंटिंग. आणि ताचो सिम्बॉल हो कितें? क्रेसेंट. आणि मून हो रिप्रेझेंट करतालो, सिम्बॉल रिप्रेझेंट करतालो खंयचे मेटल? सिल्वर, चांदी. ओके. अशे मेटलूय रिप्रेझेंट करताले प्रत्येक प्लॅनेट्स. फुडें सगळ्यात लागचो प्लॅनेट सनाचो आणि धाकटो प्लॅनेट कोण? मर्क्युरी. मर्क्युरी सगळ्यात स्लोएस्ट काय फास्टेस्ट? फास्टेस्ट. सनाचे चड लागीं आसा आणि सगळ्यात फास्ट भोंवता. तांणी ऑब्झर्वेशन केलें आणि मर्क्युरीक तांणी फास्टेस्ट मुव्हिंग प्लॅनेट म्हणून नाव दिलें. ताच्या पांयांचेर, खांद्याचेर आणि माथ्याचेर पाखां आसात. तो इतलो फास्ट मूव जाता. तो देवांचो दूत आशिल्लो, मेसेंजर. तुम्ही टीव्हीचेर ती धार्मीक धारावाहिका पळयता आसतली न्ही, महाभारत, रामायण आणि देवाची सगळी. तातूंत देवांचे मेसेजेस कोण पावयता? नारद मुनी. आमचो SMS कसो न्ही, मेसेजी दिता देवांक. तसोच हो देवांचो मेसेजी पावयतालो मर्क्युरी, मेसेंजर. ताचो हो सिम्बॉल आणि ताचे सिम्बॉल रिप्रेझेंट करता एक मेटल विच इज नायदर सॉलिड नॉर लिक्विड. खंयचे सांग? मर्क्युरी. मर्क्युरी पळयला तुम्ही? खंय आसता ते? थर्मोमीटरान भितर आसता. ओके. मॉल्टन मेटल. आणि हे ताचे जे अस्त्र आसा, दिस इज द रिप्रेझेंटेशन ऑफ मेडिसिन. आज सुद्धा तुम्ही डॉक्टरा कडेन गेले, हॉस्पिटलान गेले जाल्यार हे दिसता तुमकां? हो सिम्बॉल मेडिकल सायन्साचो, तो देव आशिल्लो औषधाचो. ओके. सो दीज आर हाव मायथॉलॉजी इज क्रिएटेड इन एस्ट्रॉनॉमीन. मायथॉलॉजी आशिल्ली. फुडें कोण आसा? विनस. सगळ्यात सुंदर. पळयला तुम्ही विनस? सगळ्यांनी पळयला. एकदम सुंदर. ऑक्टोबर महिन्यात सांजचो दिसता 7-8. आकाशात सगळ्यात सुंदर असा शुक्र ग्रह आमचो. आणि सौंदर्याची देवी विनस अशी ती ग्रीक लोकांची देवी आशिल्ली. आणि सुंदर पायल आसता पळय. तुमची व्हडली भयण बी आसतली, कोण तरी आवय आसतली, ती केन्नाय आपल्या पर्सीन एक कितें तरी वस्तू दवरता. ताच्या शिवाय तिका जगवना. कित्याक सांग? हारसो. हारशान परत परत तोंड पळोवपाक जाय, मेकअप करपाक जाय. सौंदर्याची देवी आशिल्ली विनस. आणि तिच्या हातान आसा हारसो. ओके. हँड मिरर होच तिचो सिम्बॉल आसा. ओके. आणि हो सिम्बॉल रिप्रेझेंट करता द जेंडर फिमेल. जेन्ना डॉक्टर फिमेल बरयता न्ही तेन्ना हो सिम्बॉल घालता. ओके. फुडें कोण? मार्स. मार्स मंगळ. मंगळ युद्धाचो देव, व्हायलंट, सामको मरणाचो देव तो. आणि युद्धाक सदां तयार आसता. आणि ताचो सिम्बॉल एक सर्कल आणि एक एरो. कितें रिप्रेझेंट करता? शील्ड आणि स्पियर. तो वॉर, गॉड ऑफ वॉर. ओके. अशें सगळे रिप्रेझेंटेशन कितले सुंदर पळय. तांचे स्टोरीज बी आसात. नेक्स्ट आमी वचया सगळ्यात व्हडलो ग्रह खंयचो? ज्युपिटर. गुरु ग्रह, ग्रहांचो राजा, देवांचोय राजा. आणि ताच्या हातान तो पावसाचो देव. पावसाच्या देवाच्या हातान कितें अस्त्र आसतले? थंडर. वीज आसतली ताच्या हातान. सो ताची वीज आणि तो ज्याचेर बसता तो गरुड, ताचो सिम्बॉल. सिम्बॉल ऑफ द प्लॅनेट ज्युपिटर. ओके. आणि ज्युपिटराचो बापूय कोण? निमाणो ग्रह कोण? सॅटर्न, शनी. ओके. शनी ग्रह ज्युपिटराचो बापूय. तो एग्रीकल्चराचो देव, कृषीचो देव. ताचो सिम्बॉल आसा हो कोयतो, विळो म्हणटात न्ही. हाचेर आमी शेतान कितें करतात? धान्य बी कापतात. सो हे इम्प्लिमेंट आसा, एग्रीकल्चरान यूज करतात. सो रोमन आणि ग्रीक लोकांचे हे अस्त्र आशिल्ले. इट रिप्रेझेंटेड एग्रीकल्चर. शेनवार लास्ट डे ऑफ द वीक, बरोबर न्ही. शेनवारात आनी हे सगळे धुवून क्लीन करताले आणि ताका पांय पडून ते जाग्यार दवरताले. आयताराच हॉलिडे, ते यूज करना आशिल्ले. सो तांकां रेस्ट दिवप आणि हाचे तांणी वंदन करताले शेनवारा दिसा शनीचे. बिकॉज शनी इज द गॉड ऑफ वॉट? एग्रीकल्चर. सो ह्या पद्दतीन ही सगळी आमची क्लासिकल प्लॅनेट्स आसात. पुढे दुसरो फरक पळोवया. न्यू प्लॅनेट्स किंवा डिस्कवर्ड प्लॅनेट्स. व्हॉट आर न्यू प्लॅनेट्स? सांगात. डिस्कवर केले. ते पयलीं लोकांक खबर नाशिल्ले. कशे डिस्कवर केले? टेलिस्कोपान. सायंटिस्टांनी, एस्ट्रॉनॉमरांनी. हांची नांवां कितें आसूंक शकता? युरेनस, नेपच्यून आणि प्लुटो. पार्ट आसात. ओके. दीज आर डिस्कवर्ड प्लॅनेट. 1781 विलियम हर्शल हे मनशान युरेनस चुकून डिस्कवर केलो. फुडें 1846 3 सायंटिस्ट युरोपातले, अर्बन लवारियर, जॉन काउच एडम्स, जोहान गेल हांणी मुद्दाम ऑब्झर्वेशन करून नेपच्यून सोदून काढलो. ओके. इट इज अ डिस्कवर्ड प्लॅनेट. आणि 1920 या सालात, लास्ट सेंचुरीत अमेरिकेत एरिझोना ऑब्झर्वेटरी म्हणून आसा, थंय क्लायड टॉम्बो हाणें कोणाक सोदून काढलो?
प्लुटो आणि मागीर ताजो चंद्र एक आसा ताका शॅरन, हे ताणें डिस्कवर केले. सर ह्या डिस्कवर्ड प्लॅनेट्सांक स्टोरी आनी देव बी आसता? हय, मायथॉलॉजी एक्चुअली दे आर सायंटिफिक प्लॅनेट्स न्ही, तांकां मायथॉलॉजी नाशिल्ली, पण आमचे जे सायंटिस्ट आसा तांणी रिस्पेक्ट केले आपले एन्सेस्टर्स. जे ग्रीक लोकांनी नांवां दिल्लीं, ऑर्डर दिल्ली, ती मॉडर्न सायन्सांनी कंटिन्यू केल्या. युरेनस म्हणजे कोण? ज्युपिटराचो आजो, ओके, आणि सॅटर्नाचो बापूय. तो देव आसा आकाशाचो, द गॉड ऑफ द स्काय, युरेनस, आणि ताजो सिम्बॉल आसा असो. ओके, दिस इज द सिम्बॉल. आणि सिम्बॉलान एक इंग्लिश अल्फाबेट दिसता, खंयचे सांग? एच. एच म्हणजे कोण? हर्शल, विलियम हर्शल, जाणे डिस्कवर केल्लो ताका. ओके, सो हे आसा फुडले नेपच्यून. नेपच्यून जेन्ना डिस्कवर केल्लो, खंयचो कलर आसा नेपच्यूनाचो? ब्लू. समुद्रा सारको दिसलो तांकां, इल्लोसो ग्रह, ताका तांणी समुद्राचो राजा, आमी कोण म्हणटात समुद्राचो राजा? वरुण. सो वरुण रिप्रेझेंट करता ग्रीक लोकांचो, आणि ताच्या हातातले अस्त्र कितें आसा? त्रिशूल, ट्रिडंट म्हणटात ताका, ते ताजे सिम्बॉल. आणि प्लुटो सगळ्यात ल्हान, मिस्टिरियस आणि कांयच सारको समजना असलो प्लॅनेट. सो तांणी ताका सगळ्यात निमाणो, वचपाक दुर्मिळ म्हणजे नरकाचो राजा. नरकाचो राजा कोण? यम. सो तांचो ग्रीक लोकांचो यम आशिल्लो हेडीस, हो रिप्रेझेंट करता प्लॅनेट प्लुटो. आणि पळय इंटरेस्टिंग सिम्बॉल आसा ताका, पीएल. पीएल म्हणजे कितें? प्लुटो. आणि पीएल म्हणजे पर्सिव्हल लॉवेल, जाणे ताका डिस्कवर केल्लो. ओके, आता नेक्स्ट अनेक क्लासिफिकेशन आसा, ताका टॉलेमिक डेफिनेशन म्हणटात. इन्फिरियर आणि सुपिरियर प्लॅनेट्स, ते हांव तुमकां सांगता. पण आता आमचो एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो वेळ जाल्लो आसा. एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आणि थ्रू द डिफरंट डेफिनेशन्स सोलार सिस्टम कशी आसा, आमच्या पुर्वजांनी ती कशी ओळखली, ते आमी आज पळयतात, ते आमी चालू दवरुया.